Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. थोडे स्टाफ म्हणजे LDC पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ज्युनियर इंजिनियर असे पोस्ट काल पोस्ट एका मिटिंगेक एका आयले अप्रुवलाक आयले. म्हणटच हेच्या पयलीं 12-13 पोस्ट ऑलरेडी पेपराचेर एडवर्टायज केल्ले आसा LDC पोस्ट. काल म्हणजे मिटिंगेक अशें इशू जालो की इतके पोस्ट आमी जे घेता ते खरेंच जाय काय म्हणून खरेंच तेंची गरज आसा जावं ते बाबा एसेसमेंट जाला बाबा हांकां पगार हेंचो कितको जातलो, हांकां पेमेंट हांकां कितको दिवचो पडटलो. की सद्या आमची परिस्थिती अशी आसा की कोविडाच्या टायमार आमकां रेव्हेन्यू जो आसा जे एक्झिबिशनां जातालीं जे इफीचो जावं आनी कसलो एक अशे इव्हेंट जाताले तेजे आमकां भरपूर रेव्हेन्यू येतालो. डॉन बॉस्कोन वर्साक जवळ जवळ 7-8 तरी एक्झिबिशन आसतालीं. आमकां ते खूब पयशे मेळटाले. फेरीचे आमकां पयशे मेळटाले, अष्टमीची फेरी, फेस्ताची फेरी. हे आमकां कितकेशेच आमकां पयशे आमकां ह्या खेपेक आमकां येवंक ना. लोकांकूय आमी हावस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स टॅक्स हेका आमी एक रेट कमी केलो. हेंचो लोकांक त्रास एक बर्डन जावचें न्ही. हांव म्हणटा कितें आतां 12 प्लस हे 5-17 जाले आनी 3 पयर हे घेतल्या. 20 जाण LDC स्टाफ बसपाक सुद्दां हांकां जागो आसचो ना. फाल्यां हांकां टेबल दिवंक जाय, खुर्ची दिवंक जाय, पगार आसा. प्रश्न असो जालो की आमच्या भितर कामगारां भितरूच एक असं जालो की हे जे इतके जाण स्टाफ घेतात तांकां फाल्यां पगार खंयच्यान दितलो. फाल्यां तेंच्या खातीर आमकां आमचो पेमेंट उरतलो, आमकां पेमेंट ना, तांकां पेमेंट ना, अशी परिस्थिती जातली आनी खंय तरी एक CCP त्रासान पडटली. हांवें काल प्रश्न मांडला की जर गव्हर्मेंट हांकां फूल हेंचो पगार जर दिता जाल्यार स्टाफ घेवपाक हे कांय ना प्रॉब्लेम ना. तुमी एसेस करा बाबा खरेंच स्टाफ जाय काय नाका. Sitting arrangement, then you have to make funding. No, I'll explain that. We are not recruiting. We are creating the post. This municipality is going to grow. And once it grows, we require more staff to man of whatever the posts that are going to be coming up. If we wait and piecemeal we start asking the government, each for creating of each post takes about 4 months. So we are creating a basis infrastructure for it right now. Need emergency work done and everything. We cannot afford to wait for 3-4 months. You know, people are counting us to get the work done readily. There are a lot of other changes that we want to bring to CCP also. Now we want to introduce licenses. We want to give people licenses immediately. So if you are applying for your trade license, you should be granted, say within 7 days once we check your papers. You should be granted your license and we will give you a period of 6 months to basically get NOCs from all the other departments. You know, we should not become, we don't want to hold anyone back when growing their businesses or doing anything like that. So like that, there are different measures that we'll slowly be adding. Another thing we want to do is bring all our facilities online also and set strict times for issuing of licenses. So we're working on all of that. Hopefully in the next 2-3 months we should be able to accomplish everything.